जे कुडचिरा गांव जो आसा पळय थंयसर वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचो एक प्लांट येवपाचो आसा आनी जेन्ना पळय 4 दीस पयलीं थंयसर सर्वे करपाक येयले. सर्वे करप येयना बरोबर थंयसर जवळ जवळ 5:30 पुलिसांक घेवनूच थंय कुडचिरा गांवांत थंयसर हे पावले गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे सर्वे डिपार्टमेंटाचे लोक पावले आनी तितून थंयसरलो लोकल आमदारूय आसलो. त्या लोकांची मागणी इतकी जातली की जर कसलो प्लांट येता वेस्ट मॅनेजमेंटाचो प्लांट येता की आनी कसलो प्लांट येता जाल्यार तांकां गांवकारांक जो गांव जो आसा पळय तांकां कितें येता पळय ते तांकां पयलीं सांगपाक जाय आसलें. जी लोकल बॉडी आसा पंचायत बॉडी जी आसा पळय ते पंचायत बॉडीक सुद्दां आमदारान आनी सरकारान कांयच कळयल्लें ना की थंयसर कितें येता तें. डायरेक्टली थंय येयले आनी जवळ जवळ 5:30 पुलीस हाडून थंयसर सर्वे हे करपाक गेले. लोकांनी थंयसर ती सर्वे हाडोवपाची खूब ट्राय केली तरी आसतना ते बळजबरीन थंयसर तेंच्यांनी ते सर्वे केले आनी काही लोकांक थंयसर तेंच्यांनी अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनान सुद्दां व्हेले. म्हणजे हो खंयचो काय तो ही दादागिरी कित्याक करपाक जाय. जर कसलो प्लांट बरो वायट येता जाल्यार गांवकारांक सांगून तांकां विश्वासाक घेवन कितें तें काम करपाक जाय. त्या खातीर तेंच्यांनी सगळ्या गांवांनी सगळे गांवकारी मेळोन थंयसर एक मिटींग घेतली की हो जो प्लांट येवपाचो आसा तो कसलो येवपाक तो प्लांट आमच्या गांवांत नाका. जर आमी बारीक जर पळोवंक जाल्यार हो कुडचिरो जो गांव जो आसा पळय तो सारको नेचरान भरलेलो आसा. थंयसर अशें एकदम सुखी हे आसा तेंचें लायफ आसा हे करतात नेचर बरें आसा. हे सरकाराक हे असले नेचर आसलेले गांव काबार करपाक कित्याक सोदता तेंच कळना. हांव तुमच्या मार्फती सरकाराकूय क्वेश्चन करूंक येता. 2012च्यान मायनींग बंद जाल्लेली आसा. आतां ते ब्लॉक अलर्ट केल्लेले आसा. अशी मायनींग कितकीशीच पीट आसा ओपन पीट आसा इतकी मायनींग पडलेले आसा. थंयसर हे असले प्लांट वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट थंयसर कित्याक व्हरना. इको जागो पडलेलो आसा. सरकारान ऑलरेडी मायनींग जे जागे आसले पळय ते घेतलेले आपल्या ताब्यात करून घेतलेले आसा. असे बरे नेचर जे गांव आसले पळय थंयसर तुमी पाड घालून कित्याक येता तेंच कळना. म्हणून काल तेंच्यांनी गांववाल्यांनी पंचायतीक विचारलेले आनी तांकां सांगलेलें की आमकां स्पेशल ग्राम सभा जाय. पण 2 दिसां भितर तेंच्यांनी काल आयतार आसलो ग्राम सभा जाली. तेंच्या देवळान सातेरी देवूळ जे आसा पळय थंयसर ग्राम सभा जाली आनी ते हेका अख्खो गांव जवळ जवळ 2-2.5 ते 3,000 लोक थंयसर ग्राम सभेक पावले आनी सर्वानुमते तेंच्यांनी एक ठराव घेतलेलो आसा की आमकां हो कसलोच प्लांट जो जाय तो कुडचिरे गांवांत आमी अलाउड करचे ना आनी गव्हर्मेंटान तो फोर्सेबली हाडचो न्हू म्हणून मुद्दाम आमी हो जो प्रश्न आसा पळय तो आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष आसा बाब विजय सरदेसाय हेच्या कानार घातलो आनी तेणी सांगला तांकां म्हाज्या मार्फत तांकां सामको फूल सपोर्ट आसतलो. जे वायट ते वायट बरें ते वायट बरें ते बरें हे गोष्टीक आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टी तांकां सपोर्ट करतली. म्हणून आमी जो मेमोरंडम आसा पळय तेंची जी फिलिंग्स जे कितें आसा पळय ते नॉर्थ गोवा कलेक्टराक दिवपाक गेल्ले कारण ती कलेक्टर मॅडम खंयसर तरी मिटींग आसा म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळिल्ले आसा. तिणी जे आमचे मेमोरंडम आसा ते घेतलेले आसा आनी जे कितें कारवाय करपाक जाय जो प्रोसेस कितें करपाक जाय तो आमी फुडें करतले म्हणटा.